गाडी नको सोरो बिरो घेऊन ये पळय खंय सोऱ्याचे बियरीचे बाटले पळय हे पळय गोयची लॉ अँड ऑर्डर सद्याक पडल्या ते आमी पळयतात। काल 70 पर्या हांगा कर्नाटकांतल्यान गोंयान येवन 4 कर्नाटकी भुरग्यांनी एका चलयेक पिडपाचो प्रकार। मोटारीन ते पर्या चॅकपोस्टा वयल्यान गोंयान आयिल्ल्या कडेन स्कुटरीन वचपी चलयेक त्रास दिवपाचो प्रकार। फुडल्यान येवपी स्कुटरीकूय धपको, एकलो जखमी। थळाव्यांनी मोटर आडोवन चौग्यांकूय पुलिसांच्या ताब्यात दिल्यात म्हणून कळोन येता। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। कर्नाटकांतल्या गोंयान आयिल्ल्या 4 कर्नाटकी भुरग्यांनी एका चलयेक पिडपाचो प्रयत्न जालो। ही गजाल 70 पर्याची। सांजेच्या संक सुमार भाव भयणां आपल्या स्कुटरी वयल्यान आपल्या घरा वयतालीं तेन्नाच त्यांच्या फाटल्यान कर्नाटकाची रजिस्टर गाडी त्यांच्या फाटल्यान आयली। गाडयेन खंय 4 जाण भुरगे आसलेले आनी ह्या गाडयेंतल्या 4 जाणांनी सोरो पियाले म्हणून कळोन येता। ह्या भुरग्यांनी खंय स्कुटरीन बसलेली त्या चलयेक हात लावपाचो प्रयत्न केलो। तातूंत फुडल्यान येवपी स्कुटरीचेर तेंच्यांनी धपको दिलो आनी थंयच्यान पळ काडपाचो प्रयत्न केलो। इतल्यान स्कुटरीन आसलेली भाव भयण्यांनी आड्डी मारल्या उपरांत थळावे लोक धांवत आयले आनी तांच्यांनी गाडी आडयली आनी तांकां बरोच बडयलो। लोकांनी तेंची गाडी चॅक केल्या उपरांत तेंच्या गाडयेन तांकां सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यो। त्या मागीर लोकांनी पुलिसाक आपोवन त्या 4 जाणांनी पुलिसांच्या ताब्यात दिला।